Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. टेस्टिंगचो रिजल्ट 7-8 दीस मेळच ना म्हूण सध्या इशू. टेस्टिंगचो रिजल्ट येवंक कळाव जाता म्हूण आरोग्य खातें मान्य करता. Cases 1,646, 1646. Our cumulative recovery stand at 2,865, 2,865. The number of tests done in the last 24 hours, 2,134. All necessary measures to see that our labs are operating 24/7 right from the beginning. Of course, that's nothing new. But everybody is alert and aware, and we are closely watching the figures. We have every 2 to 3 hour monitoring of the samples which are pending, the samples which are being done in the course of the day. So the health department is fully on the job. All our lab in charges, all our doctors are fully on this job, I would say, in all the various labs that we have in the state. But right now, we really don't see a requirement for a new COVID hospital. Our current bed occupancy in our existing COVID hospital is constantly remaining just below 50%. You see, current capacity per day, we on an average are able to definitely do around 2,600, 2,700 tests per day. There are days when we have almost touched 3,000 also. So that is the capacity that we have. With each additional machine, our capacity goes up by another 120, 150. At least to my current knowledge, there are 2 hospitals which we are allowed to conduct their own tests. Private labs, there are around 4 to 5 of them which have told us that they want to do the antigen-based testing. So they have also been approved. Around 4 to 5 of them are there. So that has been approved. फाटल्या 15 दिसांचो रिपोर्ट पळयत जाल्यार टेस्टी जाता त्या प्रमाणात रिजल्ट कमी येता आनी रिजल्ट येवंक नाशिल्ल्यान टेस्टींचो बॅकलॉग भरत आसा म्हूण दिसून येता. 10 आनी 11 जुलयाचोच रिपोर्ट पळयल्यार ह्या 2 दिसांत 2,764 टेस्टींचो रिजल्ट पेंडींग उरला म्हूण दिसता. फुडले 2 दीस टेस्टी आटोवन रिजल्ट चड दिवपाचेर भर दिला. 13 जुलयाक पेंडींग रिजल्ट 1956. 14, 15 आनी 16 जुलयाक टेस्टींचेर परत भर दिलो आनी पेंडींग रिजल्टांचो बॅकलॉग 2,780 जालो. 17 ते 20 जुलय मेरेन टेस्टी परत आटल्यो आनी पेंडींग टेस्टींचो बॅकलॉग सुटलो आनी रिजल्ट मोठ्या प्रमाणात भायर सरले. 20 तारखेक पेंडींग केसी 1711. मात फाटल्या 4 दिसांत कोरोना खातीर परिस्थिती हाताभायर वचून मोठ्या प्रमाणात टेस्टींग करचें पडलें. टेस्टी चड आनी रिजल्ट भायर सरतात कमी अशी परिस्थिती जावन निमाणे फाटल्या 15 दिसांचो पेंडींग बॅकलॉग 5,353 पावलो. रिजल्ट येना तो मेरेन जांची टेस्ट जाल्या तांचेर लक्ष दवरपी कोण ना. रिजल्ट येतकीच तो पॉझिटिव्ह वा नेगेटिव्ह तो मेरेन त्या मनशाक कोणाचेच कसलेच बंधन ना ही परिस्थिती. रिजल्ट पॉझिटिव्ह येतकीच हेल्थाचे मनीस ताका कोविड सेंटरांनी घालूंक म्हूण वतात. ताकाय आतां सुमार 4-5 दीस लागतात. तो मेरेन सगळो कारभार राम भरोसे. गोंयांत नवी डिस्चार्ज पॉलिसी लागू करून म्हयनो जालो. ही पॉलिसी लागू जातकीच हेल्थ बुलेटिनांनी रिकवरीचो आंकडोय बरोच वाडिल्लो दिसून येता. 10 दीस कोविड सेंटरान आसतना दुयेंसाची कसलीच लक्षणां दिसना जाल्यार ताका डिस्चार्ज. उपरांत 7 दीस तो दुयेंती होम क्वॉरंटीन. उपरांत मेकळो. डिस्चार्ज दितना टेस्ट ना. कोविड हॉस्पिटलांत आशिल्ल्यांची सामकोच सिरियस आशिल्ल्या दुयेंतींची टेस्ट जाता. 10 जुलय ते 15 जुलय मेरेन मेळिल्ले पॉझिटिव्ह दुयेंतींचो आनी ते उपरांत 10 दिसांनी रिकवर जाल्ले दुयेंतींचो आंकडो पळयात. 10 ते 15 जुलय मेरेन 800 पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्यो. जाल्यार केसी मेळत सावन 10 दिसांचो हिशोब धरीत जाल्यार 19 जुलय ते 24 जुलय मेरेन 827 दुयेंती रिकवर जाले. म्हणल्यारूच 800 पेशंट मेळ्ळे, 827 रिकवर जाले. 27 पेशंट मायज रिकवर जाले. टेस्ट जाली रिपोर्ट आयलो तरी दुयेंतींक सोमतेच कोविड हॉस्पिटलांत वा सेंटरांत व्हरतले हाची शाश्वती ना. सरकारा कडेन एम्ब्युलन्सी सामक्योच उण्यो आसात. तातूंत दिसाक 170-180 दुयेंती मेळूंक लागिल्ल्यान आरोग्य खात्याचेर लोड वाडला. पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येवनय दुयेंती 3-4 दीस घराच उरता. तो मेरेन तो दुयेंती आनी ताची फामील राम भरोसे. गोंयांतली एकूण परिस्थिती पळयल्यार आरोग्य खात्याची सिस्टम सामकीच हाल्ल्या म्हूण दिसून येता. रिजल्ट येवंक 7-8 दीस, पॉझिटिव्ह आयल्यार हॉस्पिटलांत व्हरूंक 3-4 दीस धरल्यार 10-12 दीस अशेंच सोंपता. त्या खातीर भलायकी बरी आसा जाल्यार दुयेंतीन होम क्वॉरंटिनाचोच विचार करचो पडटलो ही वस्तुस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.